वर्सा आम्ही 14 तारीख ते जवळजवळ 21 मार्च मेरेन वेगवेगळे कार्यक्रम घडोवन हाडल्या आणि हे कार्यक्रम यशस्वी करपा खातीर आम्ही प्रत्येक जे आमचे कमिटीचे मेंबर्स आसात हे दिसांनी दीस रात म्हणटा तशें काम करतात. कारण खरी जर शिगमो जर गोंयांत सुरू जालो तो वास्कोन सुरू जाल्लो अशें आमचे जाणकार सांगतात. सगळ्यात पयलीं वास्कोन कार्निवाल आनी शिगमो हे दोनूय एकूच कमिटी मेळून प्रोग्राम करताले. दोनूय कार्निवालूय करताले आनी शिगमोय करताले. आनी मागीर जेन्ना सादारण जवळजवळ 1983 वर्सा जेन्ना पांडुरंग राऊत पर्यटन मंत्री जाले तेन्ना ताका ह्या शिगमोत्सवाक राज्य मान्यताय मेळ्ळी आनी ताजे नंतर सरकारी पावण्याचेर हो शिगमोत्सव जावपाक पावलो. तातूंत एक बरें जालें की गोंयची कला, गोंयची संस्कृती, गोंयचें दायज जे कितें आसा ते पळोवपाक मेळटा. गोंयांत आमी म्हणटात व्हडलो शिगमो आसा आनी धाकटो शिगमो जाता. आमच्या दक्षिणेन व्हडलो शिगमो जाल्यार उत्तरेन धाकटो शिगमो. हे जे सगळे जे शिगम्याचे स्वरूप आसा जावं तो तोणया मेळ आसूं, गोफ आसूं, रोमटा मेळ आसूं, नाजाल्यार मागीर घोडेमोडणी आसूं, मागीर तुजे फुगडे आसूं, जे कितें समय नृत्य आसूं, जे कितें आमच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी ह्यो जी कला जी आसा ती आमच्या शहरा मेरेन पावता आनी ते आमकां पळोवपाक मेळटा. अंदू वर्सा हो जो शिगमो आसा हो बरे तरेन जावचो हाच्या खातीर आमचे अध्यक्ष दाजीबाब साळकर हांच्या फुडारपणा खाला वेगवेगळे कार्यक्रम आमी लोकां मेरेन दवरल्या. तातूंत महाराष्ट्राचे दर्शक आनी महाराष्ट्राची हास्य जत्रा गोंय सध्या सबंद महाराष्ट्र आनी गोंयभर पसरलेलो आनी सगळ्यांचो आवडटो असो प्रोग्राम आसा. शिगमोत्सव म्हणल्यार आमची गोंयची संस्कृती, गोंयची परंपरा असो एक सणान उत्सवान उत्सव म्हणल्यार शिगमोत्सव असो म्हणटात. जे ग्रामीण भागांत तुमी पळयला सगळे लोकनृत्य, घोडेमोडणी, गोफ असे विविध त्यांचे सांस्कृतिक असे खेळ आणि सादरीकरण असतात प्रत्येक गांवांनी. जाल्यार कालांतरान शिगमोत्सव आमचे गोंया राज्य करपाक लागले आनी सगळे गांवांसून ते शहरान येले आनी रोमटा मेळ, चित्ररथ अशे भव्य आनी दिव्य अशी मिरवणूक जावपाक लागली मोठ्या प्रमाणात. जाल्यार आमच्या वास्कोनूय शिगमोत्सव बऱ्या मोठ्या प्रमाणात जाता. कित्येक वर्सां जाली. आमी बऱ्यापैकी कार्यक्रम हाडटाले, पयलींसून चालूच आसले. तिलक मैदानार कार्यक्रम दाखयले. आमचो बऱ्यापैकी लिटल चॅम्प असे खुबशे कार्यक्रम हाडला आनी अध्यक्ष आमचे गेल्या 3 वर्सांसून दाजीबाब जाले. जाल्यार तेंच्यांनी फुडें तशेंच ते कार्यक्रम एकदम बऱ्यापैकी चालू केले. गेल्या वर्सा कोविड हे कोड ऑफ कंडक्ट लागल्या कारणान कार्यक्रम इतके बरोबर आमचे जावना अशें म्हणना, पूण मातशे स्लो जाले गव्हर्नमेंट पातळीचेर जाल्ल्या कारणान. तर त्यान पयल्या वर्सा भाऊ कदम कॉमेडी सामको मराठीचो फेमस असो भाऊ कदम, श्रेया बोगडे, कुशल भद्रिकी यांच्यांनी भव्य आनी दिव्य असो कार्यक्रम केलो. एकदम मनोरंजन. बोरवणकर आसलेलो. त्याच प्रमाणे ह्या वर्साय आता बऱ्यापैकी कार्यक्रम हाडपाच्या कॉमेडी